मागणें केल्या उपरांत 7 जाणांक लोकांची सेवा चाकरी करूंक विंचून काडटा. जेजूचे पाटलावदार वाडत वेताले आनीक शिसांची गरज पडटा तांचें काम मुखार व्हरूंक. जेजू आमच्या बरोबर सदांकाल आसता. ताचे शीस व्हड्ड्यार बसून कफरनाहूम वचपाची वाट दोत्तात. जेजू तांच्या बरोबर नासलो. उपरांत तो दोऱ्याचेर चलून तांचेशी पावता हें पळोवन शीस भियेतात. जेजू तांकां म्हणटा, हांव तो, भियो नाकात. शिसांचो बावार्थ जेजूचेर उणो जाल्लो. तेच परी आमच्याय जिवितांत वादळ उपरासता त्या वेळार आमी वादळाचेर न्हय पूण उदकाचेर चलता त्या आमच्या सोम्या जेजूचेर क्रिस्ताचेर तीर बावार्थ दवरुया. शांती तुमकां म्हणून जेजून जायत्यांचें जिवीत समाधान केलें. आयज ह्या उतराची चड गरज आसा. संवसारांत झुजां, मारामारी, बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिजम, हायजॅकिंग, किडनॅपिंग आनी आदी ह्या वायटाचेर निशेध मारून थंडाय आनी समाधान हाडूंक गरज. एक देश आपूण व्हडलो म्हूण समजून झूज करता. न्युक्लियर वेपन्स वापरून संवसाराचो नाश करूंक चिंतात. हाका लागून संवसारांत शांती ना, फकत भिरांत मनशाच्या जिवितांत भितर सरल्या. आमी कितें करुया? आदली क्रिस्तांवां मोगान जियेतालीं. भावपणाचो एकठार आसलो देखून शांती आसली. देव मंदिरांत वचून देवाक वाखाणटालीं आनी उंड्याचे मोडणेंत वांटो घेतालीं देखून आंकडो वाडटालो आनी दुसरो लोक जम्यान भितर सोदतालो. हांव क्रिस्ताचो पाटलावदार म्हणटोच भावपणाचो एकठार सांबाळूंक जाय. म्हजी गिरेस्तकाय देवाचें देणें म्हूण ओळखून गरजेवंतांक आदार दिवया. सासनीक जिविताचें दायज मेळूंक भांगार तपासता तशेंच आमच्या हाल उपद्र्यांनी भावार्थाची तपासणी जाता. तेन्ना आमचो बोरवंसो आनी भावार्थ सदांच देवान पुनर्जिवंत केल्या जेजूचेर तीर दवरूंक गरज. देवाची भुरगीं कशीं जिवन देवाक आमच्या जिवितांत जागो दिनांत तसल्यो वायट करण्यो सोडून दिवया. तर संवसारांतल्या सगळ्या वस्तू परस जसो देव आमचो मोग करता तशें आमी ह्या संवसारांतल्या सगळ्या वस्तू परस देवाचो मोग अणभवूंक आनी एकामेकाचो खरो मोग करूंक हे पवित्र विसा भेटेन दरेकल्या पासत फावो ती कृपा मागून घेवया.